नमस्कार. दिसभरांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयची उजगावात धाड. एका अल्पवयीन भुरग्याची केली चौकशी. भुरग्याचो मोबायल गेलो जप्त. फुडलो तपास चालू. 144 कलम करचे रद्द. खांडेपारच्या लोकांची मागणी. बंधारा आड थळाव्यांचे आंदोलन जाले खर. राज्यात शाळा कॉलेजी हायर सेकंडरीनी वाडटे ई सिगरेटीच्या वापराच्या घडणुकांचेर गोंय बाल हक्क आयोगाचे डीजीपीक पत्र. राज्यात काँग्रेस जिती उरल्या काय म्हूण विश्वजिताचो प्रश्न. अमित पाटकार कोण? आपूण ताका वळखना. विश्वजिताचे राजकीय त्रिमठ. तालिवाड्या म्हापशा हांगा पाक केल्ली दुचाकी व्हेली चोरून. दोग तरणाट्याक अटक. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण एसटीपीडीए बाजारा भायर किरकोळ नुस्त्याची विक्री. वरिष्ठांच्या सुचोवण्याप्रमाण पालिका कर्मचाऱ्यांनी थांबयली. विक्रेत्यांची दुकानां उजयली काडून. आता खबरो विस्तारांत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयच्या पथकान बेरेस्तारा उजगावा धाड घालून एका अल्पवयीन भुरग्याचो मोबायल जप्त केला. हो भुरगो उजगावा एका शाळेंत 10वेंत शिकता. तो मूळ गोंयकार न्ही. फाटली 10 वर्सां ताची फामील गोंयांत रावता. सद्याक ताची चौकशी करून एनआयचे पथक झारखंडाक गेला. फुडले चौकशे खातीर ताका झारखंड आफयला म्हूण कळटा. आज सकाळी झारखंडच्यान एक एनआयचे पथक गोंयांत दाखल जाले आनी तेणी उजगांव एका बिल्डिंगेचेर रेड मारली. त्या बिल्डिंगेन तो भुरगो फ्लॅटान रावतालो. तेन्ना तो भुरगो अल्पवयीन आसल्या कारणान तेजी चौकशी केली आनी तेगेलो जो पेन ड्रायव मोबायल आनी इंस्टाग्राम आनी तो कितें ट्विटर अकाउंट जो आसलो तेजो तो तेणी हॅक केला, जप्त केलो आनी तेजो मोबायल ते घेवन गेल्ले आसा आनी तेका चौकशी खातीर अल्पवयीन आसल्या कारणान तेका चौकशी खातीर झारखंडा 22 तारखेक आपयला अशी सुत्रां कडल्यान मेळिल्लें आसा. फोंडा पुलिसाच्या मार्गदर्शना खाली फोंडा पुलिसाक बरोबर घेवन तेंच्यांनी ती उजगांव आयज धाड मारलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. खांडेपार बंधाऱ्याक विरोध करची थळाव्यांनी पणजी आझाद मैदानाचेर आयज एल्गार पेटयलो. खांडेपार लायिल्लो 144 कलम रद्द करात आनी बंधाऱ्याचो प्रकल्प भायर मारात अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. ह्या आंदोलनाक राजकीय पक्ष आनी एसटी संघटनेचोय पाठिंबो मेळ्ळो. खांडेपार बंधाऱ्यार आंदोलन खर जाल्ल्यान जमाव जावचो न्ही म्हूण प्रशासनान वाठारात 144 कलम लायले. आता चवथ लागीं पावल्या आनी 144 कलम चालू उरल्यार चवथ मनोवपाची कशी असो प्रश्न थळाव्यांनी करत सरकारान हे कलम आयच्या आयज काडून उडोवचे अशी मागणी केली. खांडेपार वाठारांतले एसटी लोक न्हंयच्या उपजिविकेचेर निबून आसात. देखून थंय बंधारो घालून सरकारान तांच्या पोटार मारचे न्ही अशें थळाव्यांनी मागला. ह्यान पयलीं थळाव्यांनी एसटी आयुक्ताच्या कार्यालयाक घेराव घालून हे कलम रद्द करपाची मागणी लावून धरिल्ली. आमी हे बंधारो नाका म्हणून आमच्या गांवांत कितल्योश्यो मिटिंगी घेतल्यो. सगळे डिपार्टमेंटाक आमी सगळ्यांक लेटर केल्ले आसा की आमचो हो बंधारो नाका म्हणून. आमचे जेन्ना 2021 थंय बुट्टी येयल्ली तेन्ना सगळीं घरां कितलींशीं घरां मोडून पडलेलीं पूण गव्हर्मेंटान कोणाक थंय घरां सारकी बांदून दिल्लें ना. दिलां थोडे कितें दितात पूण तितले हेजेर लोकांनी एक घर बांदतले जाल्यार कितलेशे लाख जाय ते तुमकां खबर आसा. पूण ते गव्हर्मेंटान तेन्ना केलें ना आनी आतां जर हो बंधारो जालो जाल्यार लोकांचे सगळे पोटार तो आड येतलो. लोकांक खंय वचून पोट भरपाची अशी परिस्थिती जातली. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीन आनी हे 144 कलम कित्याक लायला ते म्हणून की काम करपाक लोकांचो भंय कित्याक तेंकां तेंचे गोंयान लोक थंय येतले म्हण तेंच्यांनी 144 जे कलम लायला ते आतांच्या आयच्या आयज काडपाक जाय म्हण तेंचे. हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट मागता की तेंच्यान आमचे बारीक लोकांचेर मातशी नजर दवरची आनी हे सगळें बंद करचें आनी हो प्रोजेक्ट
आमकां नाका म्हणून आमी सगळे जाण हांगा जमलेले आसा तेन्ना हो प्रोजेक्ट आत्ताच्या आतां तेणी थंय रद्द करचे म्हणून. जाल्यार हो बंधारो कोणा खातीर त्याच लोकांक म्हणटा पूण ऑलरेडी तर जर गांजेचो बंधारो जर बांदला ह्या लोकांक खातीर आनी पायपलायन पासून ओडलेली आसा जाल्यार हो कोणा खातीर. हांगा जो भूतकाळ पठार आसा थंय स्टील प्लांट येवपाचो आसा आमकां एक डावट आनी आमकां एक क्लियर जाल्लें आसा. आनी दुसरें म्हणजे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आहा थंय जे बिल्डर लॉबी सपोर्ट करता हे आतां आनी तेंच्या खातीर हो बंधारो. थळार गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय पावलो आणि तांकां तेंको दिलो. हिंदुत्व राखपाच्यो गजाली करपी सरकार खांडेपारच्या लोकांक चवथ मनोवपाक दिना हे व्हडले दुर्दैव असो आरोप करीत विजयान सरकाराक हुजरावून काडला. जो कर्फ्यू लायिल्लो तो काडून तांकां बरी चवथ मनोवपाक दियात हो तांचो डिमांड आहा. म्हाका दिसता खंयच्याय हिंदूक चवथ मनोवंक दिवप ना म्हणटा तें हाजे परस व्हडली सालाजारशाही आमी केन्नाच आमच्या जिवितान पळोवंक ना. जो सनातन धर्माच्या नांवान हो सरकार डबल इंजीन सरकार चलता ह्या डबल इंजीन सरकाराक बारीक समाजाक चवथ मनोवपाक दिवपाक कित्याक नाका हें ह्या सरकारान उत्तर दिवंक जाय. आनी जर उत्तर दिना थोडीच मातशी जर लज उरल्या जाल्यार तो ते सेक्शन 144 इमिजिएटली ड्रॉप करून तांचे कडेन तांणी उलोवणें स्टार्ट करूंक जाय की हो 80 कोटी 88 crores म्हणून जो प्रकल्प हाडटा हो प्रकल्प लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडेल वापरता आसतना सरकाराक ही खास अशी कित्याक आसा तांचो गांव पेड्यार हें आनी म्हाका दिसता सरकारान सांगपाची गरज आसा. आनी जर सरकार सांगना जाल्यार गोंयांत सरकार लोकशायेन मानना हें सिद्ध जाता. आनी हाजें हांव खंडन करता आनी लोकां बरोबर आमचो पूर्ण पाठिंबो सगळे तांचे एज्युकेशनाक आमचो आसतलो हें हांव तांकां सांगूंक आयिल्लो. कित्याक 144 सेक्शन लायता केन्ना थ्रेट आसा तेन्ना हे लोक म्हाका हे जितले लोक आयिल्ले आसा पळय ते आपल्या भुरग्यांक हांडणेर घेवन येयला आनी थंय बीन प्रोटेस्ट जे करता पळय भुरग्यांक हांडणेर घेवन घेता. सो भुरगे आहा पळय थ्रेट आसा. सो नॅक्सल एरिया न्हू मरे ती खांडेपार जी एरिया आसा नॅक्सलाइट एरिया न्हू मरे 144 सेक्शन लावपाक. सो सरकारान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हाजेर लोकांचेर एट्रोसिटी केल्ली आसा. कमिशनराक एक्चुली पळोवपाक गेल्यार रायट आसा सुमोटो काडपाक जे आमी ताका सांगिल्ले आसात की विदीन 24 hours तुवें इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. आनी जरी तर कमिशनूय फेल जालो जाल्यार लोक जे लोकांक जाय करपाचें आपलो हक्काक लागून झगडपाचें तें करपाक खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक लोक रेडी आसतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विराज कामत आणि समीप नार्वेकर. राज्यात काँग्रेस जिती उरल्या काय म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचो प्रश्न. अमित पाटकार कोण ताचे पयलेच फावट नांव आयकता अशें उपरोधीक भाष्यूय विश्वजितान केला. आपूण आपले काम करता लोकांच्या टिकेक महत्व दिना म्हूण विश्वजिताची जाप. दक्षिण गोंयांत एका कार्यावळीक गेल्ले कडेन पत्रकारांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कुरचडे भलायकी केंद्रा वयल्यान काँग्रेसच्या अमित पाटकरान केल्ल्या आंदोलनाचेर प्रश्न विचारिल्लो. ताचेर अमित पाटकर कोण आपूण ताका वळखना अशें विश्वजीत राणे उलयलो. राज्यात काँग्रेस जिती आसा काय म्हणून विश्वजीत राणेन पत्रकारांकूच प्रश्न केलो. आय डोंट नो हू इज कोण तो म्हाका खबर ना रे. काँग्रेस आहा जागीर म्हाका काय खबर कांयच आनी कोण कोणाची टिका करता म्हाका काय फरक पडना. कांयच प्रत्येक मनशाक राजकारणान आनी लोकशायेन अधिकाराक कितेंय टिका करपाक जाय पण असले ल्हान लोकांचें हांव केन्ना तोंड लागना. आनी कितें आसता तुमकां जर काँग्रेस व्हडली दिसूं येत पूण म्हाका काँग्रेस सद्या दिसना आनी काँग्रेसचेर हांव टिका करपाक हांव उबो ना. तेणी म्हाका प्रश्न विचारलेले सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर कोण कोणाचेर टिका करता कितें काय फरक पडना. म्हाजें कामाक फुडले 3.5 वर्साचो काळ उरला सरकाराचो. काम आमी हांगा सरकार निवडून हाडला काम करपाक. कोण कितें म्हणटा आनी कोण कितें आहा कोण आहा तें बी म्हाका खबर ना. तुवें नांव दिलें पयलीं फावट आयकलें नांव आनी तेन्ना नांव जे असले लोकांचे तुमी नांवां घेता आनी मागीर तुमी अपेक्षा दवरता की हांवें ताका टिका करपाक जाय. हांव टिका करचो ना कोणाचेरूच टिका करिना. आमकां काम आनी जबाबदारी जे सरकारान दिल्या ती कामां फुडें व्हरपाक म्हणून हांव मंत्री आहा. जे कितें योग्य प्लॅटफॉर्म आमचो विधानसभा थंय हांव उलयतां कितें आहा तें. प्रेस कॉन्फरन्स आसता खंयचे मुद्दे ते आतां तेणी विचारले ताका खबर आतां तेणीच सांगलें तेजो अनुभव गोवा मेडिकल कॉलेजांत. जायते लोक आसतात थंय म्हणून लक्ष घालतात.
गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग मळकर्णेकर. कांय दिसा पयलीं ताळीवाडा म्हापशा हांगा पार्क केल्ल्यो दुचाकी चोरी केल्ल्यो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा म्हापसा पुलिसांनी 2 तरणाट्यांक अटक करून दुचाकी जप्त केल्यो. ह्या चोरयेचें प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरांत कैद जाल्ल्यान फुटेजीच्या आदारान पुलिसांनी चोरांक धरले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण एसटीपीडीए बाजाराभायर किरकोळ नुस्त्याची विक्री वरिष्ठांच्या सुचोवण्याप्रमाण पालिका कर्मचाऱ्यांनी थांबयली. पालिकाच्या कामगारांनी विक्रेत्यांची दुकानां काडून उडयली. ताका लागून किरकोळ नुस्तें विक्रेत्यांनी तिडक उक्तायल्या. सकाळी 10 वरांचेर बाजार बंद केलो जाल्यार नुस्तें विकपाचें कशें म्हूण नुस्तेकारांनी प्रश्न केला. मारप नुस्तें हाडप खूंय घालप 10 वरांचे बाजार बंद म्हणटाय ते. नुस्तें माल ते हाडून खूंय घालपाचें. तुमकां आतां कितें तांणी काडलें वच म्हळ्यार ते वच म्हणटा ते 10 म्हळ्यार विकप ना खूंय. अरे आमकां नुस्तें मारलो आहा तें खूंय दवरपाचें. हे नुस्तें आतां मान आमी हाडटाय तें खूंय दवरपाचें. आमी मारलेलें नुस्तें एकू मेळना जाल्यार कितें करपा नुस्तें. थिंगो खंयसर आख्खे घांटी भरलोय ते नुस्तें एकता थिंगा घांटी आख्खे घांटी आहाय थिंगसून. तेंकां कोण आलय नाही मरे. गोंयकार नुस्तें ऐकलेलें तुमकां आटको जाता. हे कलेक्टर आवाज ते कलेक्टर आवाज नुस्तें मारनू गोंयकारांक खावपा न्हू. नुस्तें घेवन गेला म्युन्सिपाल्टीन घेवन गेले. नुस्तें भितर घालय नाल्यार आमकां भितर घालय थिंग भितर विकताय आमी. हिंगा इकनाका जाल्यार भितर वचून विकताय. लेटर घेवन येयला म्युन्सिपालिटी आनी हूंय हायकोर्टा ऑर्डर म्हणून सांगताय बट हायकोर्टा स्टॅम्प ना कांय ना. सो आमकां जाण जावपा जाय हायकोर्टा ऑर्डर कितें म्हूण येयली ती आनी कंप्लेन येयलो आहा हूंय. सो कंप्लेना आमकां कॉपी दिलो ना आमकां हायकोर्टा ऑर्डर दिलो ना कांय आमकां दाखयलो ना. सो आमकां जाण जावपा जाय कित्या लागून बंद ते. बट तेम लेटर दिल चोय तेजे बरयलो आहा इलिगल फिश सेलिंग एंड डिस्पोजेबल वेस्ट म्हूण. सो तेजे तुमी चौकश कराय म्हूण. ते 10 बंद कितें तेजेर कांय दिलो ना. सो काल सायन्सा तो येयलो खंय एम एस सेक्रेटरी येयलोलो. बट आयज तो आमी येयलोली सगळीं रापणकारां सगळीं नुस्त्यांक ते येयलोली. तो उलोवपा रेडी ना. तो फोन कट करता. सो आमी हेतला ताका क्वेश्चन केल्या ती स्वता तिना येतो खंय. बट तेका आमकां उलय म्हळ्यार तो रेडी जायना उलोवपाक. सो आमकां जाण जावपा जाय तो कित्याक अशें करून लिपोवन पावतो. इफ तेणें ती लेटर दिली जाल्यार तेगे इश्यू कितें तो कित्याक लागून रापणकारांगे नुस्तें बंद. आमगे रापणाक लेट मारताय नुस्तें येता इंकपा मेळना जाल्यार आमी कितें करपाचें. आमगे हितू आतां लाका येपार बंद करून येयलें पूण तो उलोवपा रेडी ना. गृह आधार येवजणेखाला लाभार्थ्यांक मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी मंजुरी पत्रां वाटप सुवाळो रवींद्र भवन मडगांव हांगसर जालो. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे, नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकार, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत ह्या सुवाळ्यांत हाजीर आशिल्लो. नव्या 11,000 आवयांक गृह आधार दिवपाचें काम केलां. हाका लागून मुख्यमंत्र्यान बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे उपकार आटयले. मुख्यमंत्री खुबशे कार्यक्रम आसा पूण त्यांची इच्छा आसली की गणपतीच्या पयलीं हे स्कीम इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. बेनिफिशरी जावल्या त्यांचे कडेन पैसे आमी दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी गणपतीच्या पयलीं हे सगळे बेनिफीट हे 11,500 महिला हे पावोवपाचो आमी जो प्रयत्न आमी करपाक जाय करपाकूच जाय. आनी मुख्यमंत्रीचे आनी एक आदेश आशिल्ले की हे जेन्ना आपूण हांगा भाशण दितकूच आनी जेन्ना महिलांच्या हातान फॉर्म येतले तेजे घरा पावपाचे पयलीं तुमचे फोनार SMS येतले तुमचे पयशे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट तुमच्या अकाउंटान गेला. ह्या तरेचे आमी प्रयत्न आमी केल्ले आसा. हांव चड वेळ घेना. हांव आयज महिला आणि बाल कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान
हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार व्यक्त करता की त्यांनी आमकां खूप सहकार्य केले. आम्ही हो विचार करता असताना फाल्यां सकाळी घडये कदाचित आम्ही म्हणटाले की आम्ही खंय आसतले, पण फुडल्या 25 वर्सांत कदाचित आमचे नेक्स्ट जनरेशन आसतले, आमचे भुरगे आसतले. गोंय आमकां तांच्या खातीर विकसीत केल्लें जाय. आज आमी पळयता की ग्रह आदाराची ल्हानशी तुमकां केल्ली मदत 1,500 रुपया म्हाका खबर आसा. म्हाका बरेचशे फावटी म्हाका जेन्ना हांव भयणीक सांगपाक येता की सरकारा कडलो 1,500 रुपया जो मेळटा, म्हाजे बाय कॉलेजीक वचपाक शकता, ताका मंथली जे 500 रुपया पॉकेट मनी जाय तो म्हाज्या ग्रह आदाराच्या पयशांतल्यान हांव दिता. म्हज्या ग्रह आदाराच्या पयशांतल्यान हांव तेजी फीस भरपाक शकलें. ग्रह आदाराच्या पयशां खातीरच म्हजे बाय शिकोवपाक शकले, बाबाक शिकोवपाक शकले. हे म्हणटलें म्हाका खूब जाणां कडल्यान आयकूंक येता. म्हणजे ग्रह आधार फॅमिली इन्कमाच्या बरोबरच आपले फुडले जनरेशन घडयता असताना सुद्धा अशाच पद्धतीचे आमकां फुडले जनरेशन जे आसा हे फुडले जनरेशन बरें जाल्ले जाय. म्हणून तर म्हणजे ल्हानशी जरी मदत आसली जाल्यार सुद्धा एखादे फुडले जनरेशन जर घडयता आसत जाल्यार तें चड म्हत्वाचें आसा. CSR खाला अंगणवाड्यांक निधी मेळोवपा खातीर महिला आनी बाल कल्याण खात्या अंतर्गत फाउंडेशन स्थापन करपाचें थारायलां अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची उरिल्ली कामां रोखडीच पुराय जातली अशें विश्वजितान सांगलें. विषय हो आयजचो न्हू, अंगणवाडीचो विषय एक ओवरऑल आउटलूक आमचो आसूं जाय. हांवें कांय अंगणवाडी आयडेंटिफाय करून ते बांदपाक आमी घेतल्यात. कांय कडेन अंगणवाडी बांदपाक गेल्यार खंय तरी जमनीचो विशय येता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी इट्स नॉट अ चॅलेंज, इट्स नॉट टुडेज इश्यू. वॉट वी आर ट्रायंग टू सी द रेंट ऑल्सो जे दिल्या आमकां अर्बन एंड रुरल फिक्स रेंट, वी हॅव टू रन इट ऑन दॅट बेसीस ओनली. इट्स नॉट ओनली हियर. जे कितें तुमी देशान पळयता आनी बाकी कडेन पळयता खुबशे लोकांनी CSR म्हणून आमी एक फाउंडेशन स्थापन करपाचें ठरयलां विदीन द डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चायल्ड, जस्ट लायक आय हॅव डन इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सो अंडर CSR वी आर एबल टू गेट हेल्प. Then we will target the most critical Anganwadis in phase 1, phase 2, phase 3 and try to upgrade them and try to build them. नंदघराचो कॉन्सेप्ट एक आसलो, वेदांत कंपनीन ते कन्सेप्ट केल्लो. तीच कन्सेप्टाच्या आदाराचेर आमी ऑलरेडी 5 मूव केल्या. वेगळ्या तरेन विचार करचे पडटा. हे सगळे गोश्टी केन्ना केन्ना तुमकां दिसता की हे ताबडतोब सॉल्व जावंक जाय. ना, जायना. केन्ना केन्ना म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघात हांव स्वता बांदता अंगणवाडी. करमळी हांवें आतां फाउंडेशन सुरू करपाक घेतल्या. देवळान बसता. कशें हांव देवळान बसपाक दिवं भुरग्यांक? खर्च केल्यार लोकांचेर खर्च करताय. गरीब मनशाक बी दिसून जाय की आपले भुरगे थंय वचूंक जाय. भाड्याचे वाचतून ते वचून बाबडे शिकता. पूण कितें आसता, रेंटाचो जो कॅपिंग आसता तो रेंटाचो कॅपिंग फिक्स कॅपिंग आसता. आनी हांगा हे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक आमची गोवा मेडिकल कॉलेजीची कांय स्पेशालिटीज बेसिकली हे करपाक म्हूण तुमकां दिसलें दर फावट हांव करता. पूण तुमी पळयता की एक कडेन चालूच आहा कंटिन्यूअस. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आमी पूर्णपणे आमी एका लेवलाचेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक चॅलेंजींग कांय गोश्टी करपाक जाय ते करपाक आमी फुडें सरल्या आनी करता आमी करतले. जे कितें आहा तुमकां दिसत की बाबा हे घोशणा करीत आसा, घोशणा बी काय ना. एज पर प्लॅन वी आर गोइंग. वी हॅव टू फायंड द रायट पीपल. कार्डिओथोरेसिक आनी स्पेशली कार्डिओलॉजी घालपाचें हे आमी आश्वासन जे दिल्या ह्या आश्वासनां पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणून वेन आय से द वर्ड प्रायवेट मेडिकल कॉलेज एंड नॉट ओनली टू रन अ कॉलेज, इट्स ऑल्सो टू इंटिग्रेट द सर्विसीस टुगेदर. As long as the Goan people benefit from the DDSS or a card, we should not worry about it. We will do whatever in a transparent manner. We will do. Too long it has taken, but it is. We are working on it over time. Challenge is super specialty hospital. One side cancer hospital असे काम चाललं. गोयची जनतेक पयर आमी 50 नर्सीज आमी आयडेंटिफाय करून आनी मुंबय धाडल्या. ह्या बॅचीक आतां सध्या 10 पास जाले एक्झाम. 10 नर्सीज मुंबय वचून पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऑन्कॉलॉजी करतले. त्याच तरेन पोस्ट ग्रॅज्युएशन पेडियाट्रिक्स दुसरे कडेन धाडटा. हे सगळे गोश्टी करपाक जाय म्हणजे गोंयची जनतेक योग्य तरेचे बरे क्वॉलिटीचे आमी सर्विसीस आमी दिवंक शकता. रिलायन्स फाउंडेशन बरोबर बी आमचे चल्लेले आसा. ते बी हब एंड स्पोक मॉडेलच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन टायप करतले फाउंडेशन. आनी हांव तेंचे आभार व्यक्त करता कारण तेणी आमकां खूब स्कोप दिल्लो आसा. त्याच बरोबर हे सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाक मातसो वेळ लागतलो, टायम लागता. कितें आहा की आमी हे आश्वासन दिल्या प्रमाणे तुमकां खबर हांवें एकदां आश्वासन दिल्यार हांव पूर्ण करतलो. मुख्यमंत्र्याचे सहकार्य घेवन करतले. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी हेणी जे वेगळे तरेचे व्हर्टिकल्स आमच्या खातीर करून दिला हेल्थान, प्रत्येक व्हर्टिकलच्या माध्यमांतल्यान पयशे आमच्या गोंयचे जनतेक ताचो वापर करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न. राज्यात शाळेच्या भुरग्यांमदी ई सिगरेट्सांचे प्रमाण वाडिल्ल्याच्या घडणुकांची दखल घेत गोंय बाल हक्क आयोगान हे विशीं DGPक पत्र बरयलां. ह्या पत्रांत जे कोण ही ई सिगरेट्स विकतात तांचेर कारवाय करपाची मागणी आयोगान केल्या. येणाऱ्या काळात हे विशीं शाळा आनी पालकां मदीं जागृताय घडोवन हाडटले अशें गोंय बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष पीटर बॉर्जेस हाणें सांगलें.
सध्या गोंया शैक्षणिक संस्थांनी गैरप्रकाराच्या घडणुकांमदी बरीच वाढ जाल्या. शाळा, कॉलेजी, हायर सेकंडरीनी भुरग्यांकडे ड्रग्सा सयत ई सिगारेट्स मेळपाक लागल्यात. फाटल्या म्हयन्यात दिवचलच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयातले पेपर स्प्रे प्रकरण गोंयभर बरेच गाजिल्ले. ह्या प्रकरणाच्या तपासात एका चलयेच्या बॅगात ई सिगारेट सापडिल्ले. देखून हे अशे वाडटे प्रकरणाची दखल घेत गोंय बाल हक्क आयोगान डीजीपीक पत्र बरोवन ई सिगारेट्स विकप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. आयोग शाळा आणि पालकां खातीर जागृताय कार्यावळी आयोजित करपाचे आसात. So substance use has been a concern for the commission, and we are already grappling with drug abuse, substance abuse in the state of Goa, which is lately seen as a big time issue among school students. In the recent times, we have seen this new issue of vaping, which is being noticed in school. Several schools have brought to our notice, and they have highlighted us that this is an issue, that a lot of students are found vaping in the school premises, and some of them have found also vaping products with the students. So which is why we thought, since this is a new issue where there is not much knowledge within the public domain, and not many are aware of how to handle, not many have seen the products themselves. So I thought there is a need to prohibit the use of it, because as per Electronic Cigarette Act 2019, the sale of e-cigarette is banned. So I have written to the Director General of Police to ban or to go to the stores where this is sold and get it raided, because the supply itself is prohibited. We are also going to do massive awareness on this particular subject. We have already scheduled a program on 25th on this subject matter. We are going to also have an advisory to schools on how to respond to vaping when they notice similar incidents in their school setting. There is need also for the public to bring to our knowledge, because this is something illegal and it's very difficult to find out where it is being sold. So if public has any information on this sale of vapes surrounding school setting, to be precise, they can contact commission, and then we will ensure that action is taken on this matter. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोंय शिंदळकी वेवसायाचे केंद्र जावन रावला आनी भायल्यो एजन्सी घेवन तांचो तपास करतात. ही गजाल हांवें मुख्यमंत्र्या मुखार मांडिल्ली, पूण मुख्यमंत्री काणयो सांगतालो. आतां निवृत्त जाल्लो IPS गोंय अधिकारी ही गजाल मान्य करता. देखून हांवें केल्ले आरोप हे सत्य हे सिद्ध जाता. गोवा फॉवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान आरोप केला. गोवा इज इन्वॉल्वड इन सेक्स ट्रॅफिकिंग. हांवें असेंब्लीन एक चार्ज केली की ह्युमन ट्रॅफिकिंग एंगल गोंयांत एक नियर इंटरनॅशनल पावर पयले देशांत कॉन्सूल जनरल मेळिल्लो, आनी तांणी म्हाका सांगिल्लें की गोंय एक हब ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचें, म्हणून लोक भायल्यो एजन्सीज इन्वेस्टिगेट करतात. हाजेर हांवें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्र्या कडेन मागिल्लें. मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आमी केसी रेजिस्टर केला आनी अशें कांय ना. आज म्हाका दिसता जे रिटायर्ड IPS ऑफिसराचें तोंड उगडें जालां, तें उगडें जावन हांव जें कितें म्हणटालो तें म्हाका दिसता विंडिकेट जाल्लें आहा. विंडिकेट म्हळ्यार हांव जें उलयतालो तें खरें अशें सिद्ध जाल्लें आहा. गोंयांक सिरियसली ह्युमन ट्रॅफिकिंग एंगलान सेंट्रल एजन्सीज आनी इंटरनॅशनल एजन्सीज पळयतात, हें आज सिद्ध जाल्लें. आनी सरकारान तें दुयेंस जालां, तें दुयेंस नाच, तें म्हळ्यार एक्सेप्टूच करप ना, हें म्हाका दिसता पिशेपण जातलें. वन हॅज टू
investigate the cause of this and see that these issues are solved. हाजे खातीर पुलीस फोर्स इंडिपेंडंटली काम करपाक जाय. पुलीस फोर्साचेर दबाव आसूंक जायना आनी ज्यो वस्तू नॉर्थ गोवा कोस्ट लायनान दिसता त्यो जर तश्योच उरल्यो जाल्यार हें दुयेंस हें नॉर्थ गोवाक लागला, हें सावथ गोवान येवपाक टायम लागचो आनी जी तरुण पिळगी तुम्ही पळयला आसतले कितलेशेच एक्सिडेंट जातात, अपघात जातात, चोरेच्यो घटना ज्यो आसात त्यो गोंयभर चालूच आसात आनी ते खातीर खंय तरी कमी करपा खातीर एक्सिडेंट चोऱ्यो ह्यो खंय तरी एक स्पेशल ड्रायव्ह हे दोनी केप्यां तशेंच कुलचडे जे पिया आसा तेणी हांगा राबयल्लो आसा. मुख्य कारण म्हळ्यार जे लोक हांगा सीट बेल्ट घालनात तशेंच हेल्मेट घालनात, रातीचे खंय तरी ड्रंक एंड ड्रायव्ह केसीस आसात त्यो वाडत आसा. तेंचेर एक खंय तरी कंट्रोल हाडपा खातीर खंय तरी हे जे दोनी पुलीस स्टेशन आसा तेणी उपक्रम लाभिल्लो आसा. तशेंच कितलेशेच केसी तांकां अशें म्हळ्यार कितलेशेच लोक सापडले आसा विदावट हेल्मेट, तशेंच कारीने बेल्ट जावं ह्या रॉंग लायट्यो, दोन तरेच्यो लायट्यो ब्लिंक जाता त्या खातीर खंय तरी एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. अशें हेंकां खंय तरी तेणी फायन मारलेले आसा आनी तांकां वॉर्निंगूय दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरे सतरकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.